बाणावली सोरो पिवन दुमशेण्या घालीत तांचे रुपांतर गँग वरात जावपाची घडणूक घडल्या। ह्या हल्ल्यांत कांय तरणाटे जखमी जाल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 5 तरणाट्यांचेर हल्लो जालो, जातूंतले एकल्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या गुन्यांवांत घुसपल्ले दुबावित सॅम्युएल मास्कारेनस हाका पुलिसांनी मोपा विमानतळार वचून ताब्यांत घेतलो। फुडलो तपास चालू आसा। गोंयांत गुन्यांवांच्या प्रकरणांत वाड जाल्ल्याचें दिसून आयलां। तातूंत मडगांव शाराचें नांव वाडटे गुन्यांवां खातीर खूबच गाजपाक लागलां। शेनवारा उसरा राती इश्टांचे 2 गट सोरो पिवन दुमशेणां घालताले तेन्ना दुसरे एका गटा वांगडा जाल्ले बाचाबाचीत सॅम्युएल मास्कारेनस हाणें रॉड मारून हल्लो केलो। हातूंत एकल्याक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। होच सॅम्युएल आयतारा UK वचपाक आशिल्लो। देखून ह्या प्रकरणा अंतर्गत अटक करपा खातीर पुलिसांनी मोपा विमानतळार वचून दुबाविताक ताब्यांत घेतलो। फुडलो तपास चालू आसा। भायर सरतलो हिंगसून सदंडेकासून जेन भायर सरतलो तेन्ना लोफडे जातालो। मागीर तो फ्रेंड आसा तो एलाशेच बरेटो तेण कितें फकत म्हणा ते भुरग्याक कितें मात काय ते एक मारपा लागलो। थिंगसून एलोय बरो अशें करून नाक बी फुटलो, दोड बी जालो। थिंगसून ते हॉस्पिटल वयलो अपोलो आटेर वयता तेन्ना ते भुरगे परतून मेळ्ळे हारे बांदा वयल्या कितें रॉड बी घेवन सारको तकलीचे मान सारको। आणि तुका कितें मार बी लागला? हो ते कानाय लागलो, 8 पावंड पडे आनी हाती लागलो। रॉड घेवन अटॅक केले तेमी, अटॅक केला रॉड घेवन हारे बांदा आनी तेगे फ्रेंड बी येयल्ले बायक घेवन जायचा 15 लोकांक सूर बी काडलो आनी म्हाका एक रॉड घेवन मला तुका हारे बांदार मारली न्ही? रोड मारला हाटीचे। एक्यूज जालो फ्लायट जावपा वयतालो तेका बोटिंग जावन तेमी धरलो आनी परतून थिंगासून पुलीस स्टेशनार हाडला विथ हीज बॅगेज। काल लेट नायट रातचे बाणावले हांगा एक रेस्टॉरंटा भितर एक ग्रुपान दुसऱ्या ग्रुपाचेर वार केल्लो आसा, झगडी जाल्ली आसा मोठी। रॉड आनी वेगवेगळे हत्यार वापरून तांचेर अटॅक केल्लो आसा। हातूंत भितर 3 जाण इंजर्ड जाल्ले आसात। 3 जाणांतले एकटो एक प्रायवेट हॉस्पिटलांत उपचार घेता जाल्यार 2 जाणांनी ट्रिटमेंट करून तांकां धाडिल्ले आसा। हाजे पयलीं अशी गँग वॉर जाल्ली आसा लेट, कारण बार्रां ओपन उरतात आनी ताका लागून गँग वॉर लोक थंय बसतात आनी 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाली। ह्या झगड्या भितर 5 जाणांचेर टोटल हल्लो जाल्लो आसा आनी त्या ऑपोजीट सायडीकय बी ताजे वयर 7-8 जाण आशिल्ले। तातूंत भितर 4 जाणांक पुलिसांनी आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी एकल्याक आज एअरपोर्टाचेर जो देश सोडून वचपाचो आशिल्लो ताका धरिल्लो आसा, मोपा एअरपोर्टाचेर धरिल्लो आसा। ताचें नांव आसा सॅम्युएल मास्कारेनस आनी 3 जाणांचो सोद कोलवा पुलीस करतात। मडगांवच्यान गोमंतक TV खातीर हांव गौरंग कुंभू मलकानेकर।